युनिटी बोल बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा. युनिटी बोल बाहेर मारा. आमचे ते सगळे भुरगे बसलेले भोजनात तेंच्यानी डिस्कस करताले की केन्ना तांकां अशा की कोण ना कोण तरी येता आनी आमचे कागाळ आयकतलो म्हणून करता करता डिस्कशन जालें की परत सोंपपाक पावले तरी पूण हें येवंक ना. तो विचार केलो भुरग्यांनी सगळ्यांनी डिसायड केलें की तेंची प्रतिमा जी करपाची उपयोगी करपाची आनी एक जे वायट जी नजर ते कौरव रुपी आमी म्हणटा पळय हे 2 जाण आहा पळय ते लायला पळय थंयसर ते तांकां आयज आमी कितें ते निशद तेंचे जे अगेन्स्ट आहा ते कितें करतले आनी आमी हे आमचें कितें आहा ते तांकां एक मॅसेज दितले की हे जर तुमी अशेंच काम फुडल्याय वर्सा जर चालू दवरलें जाल्यार फुडल्याय वर्सा तुमची अशीच हालत करतली की फुडल्या वर्सा मागीर परत कितें आनीक प्रोजेक्ट हाडटा आनी कसलें इलेक्शन येता तेन्ना तुमची अशीच हालत करतली. हो एक मॅसेज तांकां की नेवा वर्सा तरी सुदरा. आमकां तर दिसना ते सुदारतले मात एक मॅसेज हे हेंकांच न्हू बाकीचे जो कोण डिस्ट्रॅक्ट करता गांवांत ते सायडीन करमय पयले तुमी ते सायडीन पाळे पडे पणजे गोवा एट लार्ज कोण डिस्ट्रॅक्ट करता तेंची हालत फुडल्या वर्सा नव्या वर्साच्यान अशीच जातली. आयज 31 तारीख आसा आनी आमचे चिमलकार सगळे हांगा स्ट्रायकाक बसला 14 दीस जावन आसा. आतां सांज जाल्ली आसा 6:30 वरां जाल्ली आहा. आमी पळयता की चिमलकारांचो जो आवाज आसा हो कंटिन्युअसली बुलंद जायत आसा पण सरकार जावं सरकाराची यंत्रणा सरकाराचे जे डिपार्टमेंट्स आसा तांकां मातूय पडलेलें ना. कारण कितें आसा कित्याक आजून पर्यंत खंयचोच सरकाराचो अधिकारी जावं सरकाराचो आमदार मिनिस्टर जावं सरपंच कोणूच हांगा येवंक ना. जी सिंपती खरें म्हटल्यार लोकां कडेन आसपाक जाय आसली ती हांगा दिसून येना. हांगा अशें दिसता की तांकां मातूय पडलेलें ना. तांकां गांव पिड्ड्यार जाल्यार चलता, गांव काबार जाल्यार चलता, सेम आमचो सोंपल्यार चलता. तांकां फक्त ह्या भायली बिल्डर लॉबीज हेंचे पोटां भरपाचें आसा. आयज तेंच्यांनी युनिटी मॉलाच्या नांवान ह्या भायल्यांक भितूर हाडपाचो प्रयास सुरवात केल्लो आसा आनी चालू केल्लें आसा. हें काम आमी आतां पासून आमकां आवाज येतालो. आतां ट्रक गेले हांगांतल्यान भायर आनी काम कंटिन्युअसली चालू आसा. मातूय एकूय दीस ते काम बंद दवरिना आनी रातचे दिसाचे म्हणजे दीस आनी रात करून ते कंटिन्युअसली काम कशे भशेन ते कंप्लीट करपाक सोदता. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक वेळा ज्या ज्या गांवांनी अशे मेगा प्रोजेक्ट जावं जे गांवकारांक विरोधी प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टांचे अगेन्स्ट वावुरपाक जावं तेंचे अगेन्स्ट आवाज उठोवपाक सदांच उबे रावल्ले आसा. आनी हे फावट पासून आमी पूर्णपणा हो जो पाठिंबो आसा आमचो तो तेंचे कडेन तांकां दितले. खंयी आवाज काडपाक जाय जावं आमच्या सायडींच्यान हेच्या पयलूय आमी विधानसभेनूय आवाज काडलेलो आसा तशेंच विधानसभेच्या भायर कितें आमकां प्रश्न जावं कितें हें करपाक जाय तें आमी सगळ्यां कडेन मांडटले. आनी चिमलकारा वांगडा जे चिमलाचे जितले नागरीक आसा तशेंच गोंयकारांक जे आयज आमचो सीएम आसा एनवायरमेंटलिस्ट आयज कितलेशे जाण येवन वयता तेंच्या वांगडा आमी उबे रावन हें गोंय आनी आमचो हो चिंबला गांव राखपाक लागून आमी हातभार लायतले. आतां तुमी पळयलां आसतलें आतां तेंच्यांनी जो हंगर स्ट्रायक आसा आतां तेंचो आयचो दिसाचो काबार करपाक लागून हें केल्लो आसा. आनी अशी कितलेशे गांव गोंयचे आतां आमी करमयेचो विशय घेवन सीटीपीक मेळपाक गेल्ले टीसीपी डिपार्टमेंटान. सीटीपी नासली मागीर आमी डेप्युटी टावन प्लॅनराक वचून मेळपाक प्रयास केलो तोय नासलो. रिपोर्ट जो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसलो तो इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय आमकां मेळोंक ना. बेश्टेच एक लेटर अशें काडून दाखयलें आमकां. ते म्हणलें तुजें नांव ना सीसी ना आनी तुमकां दिवपाक शकना. तेजो सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय ना. म्हटल्यार खंयूय गेले जाल्यार हेंच चालू आसा. सगळ्या गांवांनी अशेच प्रयास चालू आसा की भायली लॉबीज जावं बिल्डर लॉबी व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो लॉबी आसा हांकां हाडून तांकां आपणाची पोटां भरपाचीं आसा तेजे वयर कांय ना. सो आमचो पाठिंबो पूर्णपणां आमच्या चिमलकारां वांगडा आसा. आनी आयज तांकां खरेंच एक शाबासकी दिवपाक सोदता कित्याक आयज 4थो दीस उपाशी रावन दीस ते सांज पर्यंत उपाशी रावन ते आपणाचो जो स्ट्रायक आसा प्रोटेस्ट आसा ह्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट हो ते दाखयता. आनी हेंच खरें सत्याग्रही मुवमेंट आसा जो महात्मा गांधीन आमकां दाखयलो की तुमी झुजपाक जाय, तुमी आवाज काडपाक जाय, तुमी उलोवपाक जाय. आनी तेंच आयज आमचे चिमलकारचे भाव करता. आमी तेंच्या वांगडा आसतले. जे पुतये केल्या ओल्ड मॅन म्हटल्यार ताका आदले वर्स जे आसा जे कितें वायट घडलां ते भायर मारून आयज बरें हाडपाचो हें जावपाक जाय. आयज हे जे 4 पुतये केल्या ते खरेंच जे गांवाचे वायट आनी निसंडान करपाक लागून भायर सरल्या. आनी तेकाच लागून एक डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून हांगा चिमलकारांनी तेंचे पुतये केल्ले आसा. तेंचे जे ओल्ड मॅन आसा हे ओल्ड मॅन केल्ले आसा. आनी खरें म्हटल्यार गोंयकारांनी चिंतूंक जाय ह्या ओल्ड मॅनांक घरा बसोवपाचें. कित्याक हे अशें समज आसले
जावं तो मिनिस्टर आसूं, जावं तो मुखेलमंत्री आसूं, जावं तो सरपंच आसलो, जावं तो आमदार आसूं, हेंच्यांनी अशें लोकां कडेन रावपाची खरी गरज आसा ते लोकां कडेन ना. तेका लागून तेंचे ओल्ड मॅन केल्ले आसा आनी तांकां अशें भायर मारपाची गरज आसा. हो जर 2025 जे आसा ते 2025 आयज काबार जाता. आयज निमणो दीस आसा, थोड्याच वेळान आमकां 2026 लागतले. सो नवें वर्स येतलें. सो नव्या वर्सान नवो उर्जा घेवन आमी फुडें या आनी ह्या जो बीजेपी सरकार आयज कसो हुकुमशाही करता, कसो दादागिरी करता, कशी मस्तीपणां करता, ही मस्तीपणां तेंची जाग्यार बसोवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता गोंयकार हांकां सारको जाग्यार हाडटलो.